Mucha kadir, mucha modla, orgadeva, mi volala, mi to sataya di kamso, noma, noma, noma Deo monyara, oi bo. बापाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमचे देवापाची आणि आमचे सुमेश क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज साद्या कालाचो चवथो आयतार. आयज आमच्या गोंय धामांच्या धर्मप्रांतांत जेजूची वळखीचो दीस. पाळटांव आयच्या सगळ्या धर्मांचो विशय जेजूचे वळखींतल्यान बरवांसो विस्तारुया. दोतोनीचें मुन्यारपण, देवाच्या उतराचें मुन्यारपण. देव संदेशकारांक जेजूची वळख भुरग्याक दितना दुबाविरेत कुशालकायेन हें मुन्यारपण चलयतात. दोंगरावेल्या प्रवचनांतल्यान जेजून भाग्यां शिकयलीं. हीं भाग्यां आमच्या जिवितांत खूब म्हत्वाचीं, कित्याक ती आमकां फकत बरवांसो दिना, पूण आमचें जिवीत देवाक मानता ते भाशेन जियोंक उस्कायता. खरी कुशलकाय संवसारी वस्तूंचेर दवरलेली ना, पूण दुसऱ्या सवें दोयाल मोगाल जावन शांतीन आनी एकचारान जिवंक मेळटा. भाग्यांची शिकवण आपणावन वेता थंयसर जेजूचो बरवांसो विस्तारूंक आमकां बोल मागतना खेरीत भाशेन आयच्या दिसा दोतोनीच्या वावरांत मिसळ आसलेल्या लौकीक भावां भयणींक कृपा आनी बोल हे मिसाचे भेटेन मागुया. आनी मिसाची भेट आमकां फायद्याची जावपाक ह्या वेळार देवाच्या फुड्यांत आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मना चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ते पासत भाग्यो सदांच कुवार मरीक सगळ्या देवतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं विनवती करात म्हणून. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं.
महिमा देवा स्वर्गे शांती ताच्या इष्टा संसारी स्वरात देवा स्वर्गीशाया देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या वैभवापासा आम्ही तुका वागता सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुत्रास सौम्या देवा देवा देवाचे संसाराचे पाप काढाय आमची काकूत हो तू बापाच्या उजव्या पोस्तात आमचे मागणे ऐकून कित्या बोलीत आज्ञा सांगाती देवा बापाचे क्रिस्ता एकलाच तुपवे Eklos tupor Mesmur Amen 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 प्रार्थना एबिसन कातेकिस्ताचो वाडदीस ताकाय मागण्यांत धरुया. सर्वेस्परा आमचे देवा सगळे मनान तुजी भजन करूंक आनी भारत आमकां शिकयता ते प्रमाणे सगळ्या मनशांचो मोग करूंक आमकां फावो कर. आमचे सुम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशीन तो तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता राजवट चलयता सासनांच्या सासनाक. आमेन. सोफोनियास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. संवसारांतल्या बऱ्या मनशांनो, देवाच्यो आज्ञा पाळटल्यांनो, सगलीं तुमी सर्वेस्पराक सोदात, प्रमाणीकपण सोदात, ल्हानविकाय सोदात. सर्वेस्पराच्या रागाच्या दिसाक घडयेक तुमकां आसरो मेळत. तुमचे मोदें हांव ल्हान आनी गरीब लोकांक दवरतलों, आनी इस्रायेलांत उरता तो लोक सर्वेस्पराच्या नांवान आसरो सोदतलो. बासकोलपणां करचो ना, फोटी मारचो ना, आनी लोटकी जीब आनीक तांच्या तोंडांत मेळची ना. पूण तांकां चोरवाक वचून आनी समाधान जावंक मेळटलें. कोण एक तांचे वाटेक लागचो ना. देवाचें उतर. देवाचे बरोबर.
आमचो जबाब गायन करून जातलो. काळजान गोरीब ती सुबागी, सर्गीचें राज तांचें. काळसान गोरीब ते सुबागे, सुर्गीचे राज तांचे. काळजान गोरीब ती सुबागे, सुर्गीचे राज तांचे. सर्वेस्पोर सदांच खोऱ्या उतराचो. दुमाळो बोगतेल्यां खातीर तो नीत करता. बुकेल्ल्यांक तो गिरास दिता. कोयद्यांच्यो सांकळी सर्वेस्पोर तोडून उडयता. जबाब काळजान गोरीब ते सुबागे, सुर्गीचे राज तांचे. सर्वेस्पोर कुड्ड्यांचे दोळे उगडटा. बागोवलेल्यांक नीट उबीं करता. सर्वेस्पोर पोरक्यांक राखता. अनाथ भुरग्यांक आनी विधवांक सांबाळटा. जबाब काळजान गोरीब ते सुबागे, सुर्गीचे राज तांचे. बऱ्या मनशांची सर्वेस्पोर अपुरबाय करता, पूण पातक्यांची पावलां तो घुस्पायता. सियोना, जो पिणकेचे पिणकेन तुजो देव, तोच सर्वेस्पोर राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. जबाब काळजान गोरीब ते सुबागे, सुर्गीचे राज तांचे. भाग्योन पावलून भाग्योन भाग्योन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेल्यान वाचप. भावां भयणांनो, तुमी देवाचे आपोवणेक मेवलेली कसले मनशांक ती तुमीच पळयात. मनशाचे नदरेन तुमचे मदें जाणारांक वो पदवेदारांक वो उंच कुळेचे चडशे नात. तर जाणारांक लोचेन घालून जें कितें संवसारान पिशें म्हूण दवरता तें देवान विसून काडलेलें, आनी सोकतेन लोचेन घालून संवसार अस्कोत म्हूण लेखता तीच देवान विसून काडलेली. तशें संवसार होळकी किरकोळ कसलें मोल नासलोलें म्हूण दवरता तांकां मोल आसलोल्यांचो नाच करूंक देवान विचून काडल्यान. हे परी कोणाच्यानूच देवा मुखार आपली बडाय करूंक जायना. तांच्यान देणे तुमी क्रिस्ता जेजूच्या जिवान जियेता. देवान तांकां आमची जानवाय, आमचें प्रमाणीकपण, आमचें पवित्रपण आनी आमचें थारण करून दिलो. देखून बरयलेलें आसा ते प्रमाणे बडाय दाखोवंक सोदता ताणें सोम्या सोबे बडाय दाखोवची. देवाचें उतरें. देवाचे बरोबर. उद्गार. Soy sorbeskoara
कुशाल आनी संतोष बरीत जायात. सर्गा व्हड मोजरी तुमची. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माथ्युआ पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या. लोकांचे उरपोंजी पडून जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसलो आनी ताचे सीस ताचे सरशें आयले. तेन्ना तांचे कडेन उलोवन अशें तो शिकोवंक लागलो. कुशे मनान गरीब ते सुबागी सर्गीचें राज तांचें. शांत ते सुबागी प्रितम तांचें दायज. रुदोन कोत्ता ते सुबागी देव तांकां बुजवण दितलो. प्रमाणीकपणां तान येतात आनी बुकेतात ते सुबागी देव तांकां दादोशी करतलो. दयाळ ती सुबागी देव तांची दया करतलो. काळजान नितळ ती सुबागी ती देवाक पळयतली. स्वस्थाय कोत्ता ते सुबागी देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. प्रमाणीकपणा खातीर दुमाळो सोंसता ती सुबागी सर्गीचें राज तांचें. म्हजे खातीर तुमकां ओकमानीत तुमकां दुमाळो दितीत. सगळ्या जिनसांचे वायट तुमचेर आड उलयतीत तेन्ना तुमी सुबागी. कुशाल आनी संतोश बरी जायात. सर्गार बोवळ्ळी मुजरी तुमची. तुमचे आदल्या प्रवाद्यांकूय तशेंच तांणी दुमाळो दिल्लो आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबडिंदो, मोगाळ भुरग्यांदो. महात्मा गांधी हें नांव आयकलां तुमी भुरग्यांनी. महात्मा गांधी हातूर काडत परा. महात्मा गांधी नांव आयकलां तें भुरगीं. खंयचो तो गांव न्हू. गांव खंयचो. आं गुजरात. आनी कितें केलें ताणें. कितें केलें. आं केन्ना मेलो तो. मरणाचो दीस खंयचो ताजो. मरणाचो दीस खंयचो ताचो. आनी जल्माचो दीस खंयचो ताचो. जल्माचो दीस खंयचो. कोणूच नको जल्माचो दीस. आं मरणाचो दीस. मरणाचो दीस 30 तारीख जानेराची. आनी हो दीस आमचे इंदेक सोंसकायेचो दीस. ताका मारलो कित्याक तो सोंसकाये पासत मेलो. आनी तो दीस मेला तो दीस ताचो 30 तारीख जानेराची आमचे इंदेक
संवस्कायचो दीस म्हूण आमी पाळटा. संवसारांत संवस्कायचो दीस पाळटा आमी 1 जानेवारी, पूण आमचे इंडियेक आमी पाळटा 30 तारीख जानेवाराची. महात्मा गांधीचो उगडास करता. महात्मा गांधी स्टुडंट कसो सावथ आफ्रिकाक गेलो, स्टुडंट कसो, पूण ताणें पवित्र पुस्तक वाचलें. आमचें पवित्र पुस्तक वाचलें आनी कितलें बरें लागलें ताका पवित्र पुस्तक आमचें. आनी हो आयचो भाग्यां बेटिट्यूड्स चड बरी लागली ताका. आयची बेटिट्यूड्स ताका चड बरी लागली. इतली आस जाली ताका, आपूण हांव मिसाक वयतलों, हांव मिसाक वयतलों. हिंदुजान म्हणटात हांव मिसाक वयतलों. आनी मिसाक वेता. सावथ आफ्रिकाक शिकता तेन्ना मिसाक वेता. आनी मिसाक वेता तेन्ना दाराशीं कोण आसता. दाराशीं आमचें दाराशीं कोण आसना. आमचें मनीस ना दाराशीं दवरपाक. म्हण दाराशीं कोण आसता म्हणटच ताका सांगलें इगोज गोऱ्या लोकाची. इगोज गोऱ्या लोकाची. थंयसर आहा ती इगोज आहा काळ्या लोकाची. काळ्या लोकाची. तूं थिंगा मिसोस. महात्मा गांधी आयकतूच मिसाकूय केन्नाच वचूंक ना. ताका आस आसली मिसाक वचपाची, पूण मिसाक केन्नाच वचूंक ना. आनी म्हणूंक लागलो आय लायक Christianity, but I don't like Christians. I like Christianity, but I don't like Christians. कित्याक हो वेगळो जर चलतालो 19व्या शेंकड्यांत अमेरिकाकूय चलतालो, सावथ आफ्रिकाकूय चलतालो, जायत्या सुवातांनी चलतालो. काळ्यांची इगोज, गोऱ्यांची इगोज. काळ्यांची भास, गोऱ्यांची भास. काळ्यांचे इस्कॉल, गोऱ्याचें अमेरिका कोणें काबार केलें तें. अमेरिका कोणें काबार केलें सांगात पळया. कोणा जिवीश मारलो तें काबार करता तेन्ना कोणा जिवी मरचें पडलें काबार करपाक तें. विचारात तुमचे टिचरीला विचारात. अमेरिकाक हो वेगळो जर आहलो, काळ्यांची इगोज, गोऱ्यांची इगोज, काळ्यांचें इस्कॉल, गोऱ्यांचें इस्कॉल, काळ्यांची भास, गोऱ्यांची भास, हें कोणें काबार केलें आनी कोणाक मरचें पडलें काबार करपाक विचारात. तुमची चेरी लागीं विचारात. म्हूण आयज वेळांत बांदू भाग्यां पयलें वाचप सोफोनियास. हे आमच्या प्रवाद्याचें सोफोनियास. सोफोनियासान आसा धाकटो प्रवादी. 12 प्रवादी आहा धाकटे, उरलेले व्हडले प्रवादी. धाकटे प्रवादी कित्याक म्हणटा आमी? धाकटे प्रवादी कित्याक म्हणटा आमी? लांब, मोटे, बारीक तशें कितें आहा तें धाकटे प्रवादी कित्याक म्हणटा आमी? आनी व्हडले प्रवादी मेजर प्रॉफेट आनी मायनर प्रॉफेट. वाय वी से मेजर एंड मायनर? कित्याक म्हणटा आमी? सांगलां हांवें 2-3 पाट सांगलां. जाणें जायतें बरयलां. वी कॉल देम मेजर प्रॉफेट. ताणें थोडें बरयलां मायनर प्रॉफेट. इज द मायनर प्रॉफेट. थोडें बरयलां ताणें. सोफोनियास. आनी तो प्रवादी जालो तेन्ना जेरेमियास आदी प्रवादी जालो तो. तेन्ना इज्रायल दुसरेच भाशेन चलताली. पयले सुवातेर कुड्ड्या देवाक नमस्कार करताली, कुड्ड्या देवाक. दुसरे सुवातेर वायट जिवीत जियेताली, इमोरल लायफ, वायट जिवीत जियेताली. तिसरे
गिरेस मनीस दुबड्यांक दामून दवरताले गिरेस मनीस. आनी चवथें जण आसा जे गिरेस्त आहले ते मनीस देव ताका नाका आहलो गिरेस्कायेचेर ते पातयताले. जे म्हणजे कितें आहा ताचेर पातयताले. पयलें कितें म्हणलें, कितें चलतालें, आयडॉलात्री, कुड्डे देवांक नमस्कार करप हें चलतालें. दुसरें कितें, इमोरल लायफ, जिवीत बरें न्हय. तिसरें कितें, ग्रेस मनीस दुबड्यांक दामून दवरताले. आनी चवथें कितें, गिरेस्तांक देव नाका, आमगे गिरेस्काय आहा ती पुरो, आमी तें गिरेस्कायेचेर पातयता. तेन्ना देव सोफोनियासाक विचून काडटा. लोकांक सांग आयडॉलात्री बंद करात आनी खरे देवाक सोदून काडात. खरो देव कोण तो सोदून काडात. आयडॉलात्री बंद करात. दुसरें सांगता प्रमाणीक जिवीत जियात. इमोरल लायफ बंद करात. प्रमाणीक जिवीत जियात. रायचस, बी रायचस. तिसरें, show and feel that you are weak because you are sinner. तूं पातकें म्हणटोच तूं ओस्कोत म्हूण समज. ओस्कोत म्हूण समज. आनी ओस्कोत म्हूण समजता तेन्ना तूं देवाचेर पातयतलो. हें देव सोफोनियासा सांगता. अशें म्हणटा, संवसारांत बरे मनशांदो देवाची आज्ञा पाळटल्यांदो सगळीं तुमी सरेस्पराक सुदात, प्रमाणीक सुदात, प्रमाणीकपण सुदात, ल्हानविकाय सुदात. सरस्परा रागाच्या दिसा घोडेक तुमकां आसरो मेळत. तुमचे मदीं हांव ल्हान आनी गरबी लोकांक दवरतलो. इस्रायलांत उरता तो लोक सरस्पराचे नांवान आसरो सोदतलो. भास्करपण करचो ना, फोटी मारचो ना, लवटीक जीब आनी तांचे तोंडांत मेळची ना. म्हूण ताका चोरवाक वचून समाधान जावंक मेळटलें. कोण एक ताचे वाटेक लागचो ना. हें सांगता देव सोफोनियासाक. पोरजेक सांग म्हूण सांगता. आनी तो सांगता, आयची भाग्यां भयणान बांदो जेजू दोंगरार वेता आनी दोंगरार वेतूच ही भाग्यां सांगता. आनी भाग्यां कुशे मनान गोरीब ती सुबागी सर्गीचें राज तांचें. कुशे मनान गरीब. कोण ते कुशे मनान गरीब? कुशे मनान गरीब ग्रेस जावंक जाता आनी दुर्बळ जावंक जाता. ग्रेस जावंक जाता आनी दुर्बळ जावंक जाता. कुशे मनान गरीब. आनी हो ग्रेस मनीस आनी दुर्बळ मनीस आपणाचे गिरेस्कायेचेर पातयना. म्हणजे जायते गिरेस्काय आहा, म्हणजे लागी जायते दुडू आहा, ताचेर पातयना. हांव फकत देवाचेर पातयता. हो कुशे मनान गरीब. म्हजे दौलतीचेर म्हणजे कितें आहा ताचेर हांव पातयना. तें हाल्यार काबार जातलें. म्हज्या फाल्यां आनी कोणाचें जातलें. म्हणटच ह्यो वस्तू काबार जातात त्यो हांव पातयना. पूण जो मनीस काबार जायना देव ताचेर हांव पातयता. हो कुशे मनान गरीब बिळान बांद. त्या पासो जेजू म्हणटा, हे सुभागी हे मनीस देवाचेर पातयता. आसोनूय वस्तूचेर पातयनात पूण देवाचेर पातयता. दुसरें, शांती सुभागी प्रितूम तांचें दायज. शांत बिळांत बांदो. तांच्या काळजांत शांतिकाय आहा. शांतिकाय आहा. राग ना. काळजांत कोणाचें वायट चिंतप ना. काळजांत कसलेंच मन ताचें नितोड. हांवें म्हणटा हांव जायते पावटी, मनान नितोडतो हांव. तो मनीस मनान नितोड, काळजान नितोड. कित्याक कोणाचें वायट चिंतिना आनी कोणाकूच वायट करपाची ताका खुशी ना. तो सुभागी जेजू म्हणटा. तो सुभागी. उपरांत
रुदोन कोत्ता तें सुभागी देव ताका बुजवण दितलो. रुदोन रोडटा तें सुभागी. कित्याक रोडटात? कित्याक रोडटात तीं? कित्याक रोडटात? जेवंक ना म्हणून, खावंक ना म्हणून. कित्याक रोडटात तीं? कुरीस आहा, कुर्साचेर नदर मारल्यार कितें दिसता आमकां? कुरीस आहा हांगासर. कितें दिसता? तो कित्याक मेला दिसता? हो कित्याक मेला दिसता? कुर्साचेर नदर मारीन जाल्यार पिस्तो मेलो? आपणें जीव दिलो? पातकां. जितले पावटी आमी पातकां कोत्ता हाचेर नदर मारूंक जाय, रडूंक जाय. सायबा म्हाका बोगोस. जितले पावटी आमी पातक कोत्ता कुर्सार मारले जेचेर नदर मारूंक जाय. कितें आमकां भोगतलें? कितें तरी भोगूंक जाय आमकां. कितें तरी आमकां भोगूंक जाय. पातक केलें आनी ताजेर नदर घातली, कितें तरी आमकां भोगूंक जाय, रडूंक जाय. सो आपणाचें पातक रडटा तो साल्वार जातलो. सुभागी तीं रुदोन कोत्ता तीं कितें रुदोन कोत्तात? हांवें चुकी केल्यात, हांव ताजेर नदर घालता, हो म्हजे पासत मेला. हो म्हजे पासत मेला. म्हणटूच हांव रडटां म्हजे पासत मेला म्हणून. आनी कोच्चो ना हें पातक. हांवें केलां तें पातक म्हाका बरें दिसना, हांव कोच्चो ना, रडटां पातक. उपरांत म्हणटा प्रमाणीकपणान तांणेतात आनी बुकेतात ते सुभागी. बरें करूंक भिडांत बांदूंक, सदांच बरें करूंक, संवसारांत बरें करूंक. मनीस आहात संवसारांत बरें कोत्तात, वायट करूंक सोदिनात. प्रमाणीक ते. वायट करपाचें ताच्या मनांत ना. जाता जायते पावटी जाता, पूण इंटेन्शन ना ताच्या मनांत. वायट करपाचें इंटेन्शन ना, मन ना. फकत बरें करपाचें मन तांकां आहा. ते सुभागी. जेजू म्हणटा दयाळ ते सुभागी देव तांची दया करतलो. दयाळ ते सुभागी देव तांची दया करतलो. आमी आमच्या आपा म्हणटा आसतना कितें म्हणटा आमी? कितें म्हणटा हें कुतर? कितें म्हणटा आमी काबार कोत्ता आसतना? म्हजीं पातकां मुगोस दोशयां दुसऱ्यांची पातकां भोगशिता. जेजू एक ओपार घालता. 10,000 रिणकार आहलो एक मनीस आनी 100 देणे आहलो तो मनीस. हो 10,000 रिणकार दोनयाशी येता आनी म्हणटा म्हाका सोड तें, हांव फारीक कोता तुजें, मातशें राव. दोनया चुचुरे दिसतात आनी ताका बक्षिता. पूण होच बक्षिल्लो मनीस ताका 100 रुपया देणे आहलो मनीस मेळटा. हारीक कोर म्हजे, हारीक कोर. आनी ताका जायना फारीक करपाक. मातशें राव अशें म्हणटा. ना, ताका भणकुणीत घालता. ही खबर दोनयांक पावता, पयले दोनयांक. आनी आपोवंक धाडटा हांवें तुका 10,000 बक्षिले, तुज्या 100 रुपया बसूंक जायना? हारी करता म्हणजे 10,000, म्हणजे हारी करता 10,000. तर दयाळ देव आमच्या लायन दया दाखयता, काकूत दाखयता. कितलो आमकां दयाळ काकूतसार हेंच काळीज आमचे भितर आसूंक जाय. दयाळ काळीज आमचे भितर आसूंक जाय. भिडांत बांदून काळजान नितळ ती सुभागी ती देवाक पळयतली. काळजान नितळ ती सुभागी. काळीज वस्तू आमच्या मनांत सुरू जातात, काळजान वेतात, मागीर उपरांत कोरण्यो जातात. वायट कोरण्यो मनांत ते काळजांत येतात आनी काळजांत आमी चिंताव हें काळजांत आमचें चलता आनी एक्शन. मागीर वायट कोरण्यो बिस्तूच वायट जायना, कित्याक म्हजें काळीज नितळ ना. म्हजें काळीज नितळ ना त्या पासत हे वायट कोरण्यो हांव कोत्तां. त्या पासत जाता तितलें आमचें काळीज आमी जेच्या रोगतान
आमी नितळ आमी करूंक फावो. सोवस्ताय कोत्ता ती सुभागी देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. सोवस्काय कोत्ता ती उलोयन एकामेका लागीं उलोयन एकामेका लागीं उलोयन आमी सोवस्ताय कोत्ता. झगडीं जावपाचें आहात ती जावंक दिनात. आमी फुडें सोदता. आमी हें आमचें उलोवप करूंक आनी उलोवप करून जातूच सोवस्काय भितर सोदता. सुभागी सुभागी देव तांकां भाग्यवंत म्हणटा. सुभागी प्रमाणीकपणाक दुमाळो सुद्धा ते सुभागी सर्गीचें राज तांचें. जेन्ना प्रमाणीकपण जिवंक पडटा आनी थोडे मनीस आहात आंकडें जिवीत जिवया म्हणटा आनी ताका मार घालतात. सुभागी ताका म्हजें रिवॉर्ड वील गेट द रिवॉर्ड. म्हजे काय तुमकां ओकमानी दुमाळो दित ह्या सगळी जिन्सांचें वायट तुमचेर उलयत तेन्ना तुमी सुभागी खुशाल आनी संतोश बरी जायात. सर्गा व्हडली मुजरी तुमची म्हणटच हें आमकां जेजूस सांगता. ही बागी आयज आमी नियाळल्या आनी आयज आमच्या दियोसेजीन दोतोनीक भेटयल्लो दीस. दोतोनीक भेटयल्लो दीस. आमी ही भुरग्यांक दोतोन शिकयता आमची गरजांनी आनी आमचे कातेकिस्तां आहात भुरगीं आहात. आनीक हो वावर ताणें हातान घेतला तो जेजूचो वावर. जेजून विचून काडल्या जेन्ना म्हणलां आख्या संवसाराक वचात म्हजी बरी खबर परगटात. पयलीं आमच्या जवळ्याकल्याच्या घरांत जावंक जाय. उपरांत आमचे गरजांनी जावंक जाय. आनी हो दीस आयज आमचे कॅटिकॅटिकल डे. आख्खे गोंयांत कॅटिकॅटिकल डे हो जावन आसा. आमी हो वावर जो कोत्ता आमची कातेकिस्तां आमी वाखाणटाव ताका. आनी आवय बापायक वाखाणटाव जेन्ना ती भुरग्यांक दोतोनीक धाडटात आनी मिसाक धाडटात. उबे रावया. भारत उच्चारुया. सोत मानता देवाक सोर पदवीदार बापाक स्वर्गांत विचार वचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता तशें क्रेस्त पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्यावरीन गोड सांबाळलो. आंकवा मेळटान जल्मलो. पोंच ताका ताणें खोस सोंसले. ता खुर्सार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकी दिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवो जालो. स्वर्गांत व्हरलो. सोर पवित्र देवा बापाच्या आस्परात बसला. तुयतांचे मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक कॅथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकदार पातकाचे भोगसणे कुडीचे जिवणपण सासणाचे जिवीत. आमेन. देवाक मानवली जावन पवित्रायेन वाडून आमचें तारण जावंक हे वेळा देवाचोच आदार बोरमाशान मागुया. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी जेजूच्या कुर्साचेर नदर मारून आपलें जिवीत बागयां पोरमणें जिवंक पोरजेचो बोरवांचो जिवाळ सांबाळूंक तांकां देवाची कृपा मागुया. देश कारबार चलयतल्यांनी पोरजेची निगा घेतना पिडेस्तांक गरीबसाण आनी दुमाळो सोंसतेल्यांक आदार सहकार दिवन तांच्या जिवितांत बोरवांचो उपजोवंक तांकां देवाची कृपा मागुया. भुरग्यांक भावार्थान वाडयतना
आवय बापायन आनी वडिलांनी जेजून शिकवलेल्या बाग्यांतलीं बरीं तत्वां तांणी आपणावंक आनी जिवितांत तीं पाळूंक तांकां आदार दिवंक देवाची कृपा तांकां मागुया. तुमचे सोवें जेजू आकारून येवं. ओ क्रिस्त्री धोर्म शिकवणेच्या केंद्राचो ब्रीड मनान दवरून दोतोनीचे केंद्र वरसभर समेस्तांची भावार्थाची आकान्नी करूंक वेगवेगळ्यो कार्यावळी घडोवन हाडटात. केंद्रांत वावुरतल्यांक आनी ह्या बऱ्या वावरांत मिसळ आसलोल्यांक ओगळी उमेद आनी उर्बा फावो जावंक देवाची कृपा तांकां मागुया. दयाळ बापा बरवाशान केल्ली त्या भुरग्यांची मागणी आयकून घे आनी आमी तुका मानवलीं जावन आमचें तारण जावं हें मागता क्रिस्ता आमच्या आस्म्या वरवीं. आमेन. मिटवणे वेळार ध्यान घेऊया. C38 पेज 44. C38. म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानता असलें जावं म्हूण मागुया. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाते पवित्र सभेच्या दबा सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमी तुका तुजी चाकरां जे वेदीचेर दानां हाडून दवरता प्रसन्न जावन ती मानून घे आनी ती बदलून तांचे वरी ती सगवण आमकां लाबय हें मागता क्रिस्ता आमच्या आस्म्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा ताळी पावता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. कुयशानी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारा आनी सासनाचे देवा सर काडे आनी सरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या आस्म्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजे सगळें आमी जेता भोंवता आनी आसांव आनी हे संवसार आसतनाय तुजो मोग आमी भोगता बोगोर सासनाचे जिविताचे आमकां मेळटा खात्री. जे पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक ते मरणाचो जिवंत केलोय ताचे पुनर्जिवंतपणाचें प्रथम फळ कशें तेच पवित्र आत्म्या आमी घेतला. देव सासना आमचो मेळटलो तो पास्कांचो गूट भोगूंक
आमी बरवाश्यान रावता ते पासो आतां दिवता बराबर योजपाची पदवेची निर्वाशी काळजान आमी इस्तुती गायता. Sorgani संसार बोला तुझ्या वैभवान, उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा कोरोस तूं पवित, तूं सगळ्या पवितपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंद्रिणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ते आमकां आमचे सुमेज क्रिस्ताची कुडी रगत. आपलीच कुशेन कोश मारोंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिश्यांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी कयात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पिंची. तेश परी जेवण जातूस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिश्यांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सास्ती कराराचें रगत, पातकाचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड पोरगोट या सुम्या जेजू आमी ओहुंडकाका आनी येगाशी ते पियेका तितलेच आमी तूं वैभवान सोड आमी तुजे मरण परगता. बापाच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सगळीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोग केलें तुका तुका दिन वाचता. आनी जेज कुळार गावशिवतल्या आमा समेस्ताक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारले पयसुबेचो उगडास कर आनी लेव आमचे भाग्यवंत बापा, फिलिपनेर आमचे गवळी बापा, सिमा आमच्या दारी गवळी बापा आनी सगळी यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितमोगान वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ते आमचे भाव भयणीची काकूट कर. ताका दिसता की तूं मेल्ल्या समेस्ताक त्यो पडजळीत मुखार मावपणी फाव कर. आमा समेस्ताची दया करून मागता. आंकवा मरेद्याचे मई संगाती भाग्यवन झुजायचो पती भाग्यवन दोत्ता भाग्यवन जेवाज आनी सूर काडी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दिता ही सांगाता. तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ताचे पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवेदार बापा सर्व नोनाने वैभव तुका सासनाच्या सासनाक
जेजून आमकां मागणें करूं शिकयलें, मागणी सगळीं बापाची भुरगीं कशीं आमी आतां आमचे आपा म्हणुया. आमचे बापा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकल्यां उशिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताणें पडूं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतले आमकां निवार, दयागुणवितां सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक, आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां जुदार काकुतीन सूर पातकांनी सुटोय आनी सूर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवत्री पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमेस क्रिस्तान दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचे न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बाळ ते दीस घाल, आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दिया. तूंच तिका एकवारांत सांबाळ, जो शेत राजवत चलयताय सासनांच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माय मोगान आमी शांती दिया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काबूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काबूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. हो जेजू द्या शिडी संवसाराचें पाप काटात. हे शिडीचे जेवणाक वांडो घेतात ते आमी सगळीं सुभागी. सोम्या ते म्हजे भितरचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरां म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा तूं जेजू, भोव पवित संस्कारां तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता. आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा. तुका एकवटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
प्रार्थना. सर्वेस्पर आमचे मोगाळ बापा, सोडवणीच्या जेवणांत तुजें जिवीत आमकां दिताय आनी सासण सुखाक पावूंक आमकां आदार फाव कोत्ताय. हे तुजे देण्या वरवीं खरो भावार सदांच तीर उरूं आनी वाडोर वचूंक क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. बसूया. गेल्ल्या इतराक दोन दान जालां 28,300 रुपया. येतो तो आयतार 5 आयतार 8 तारीख फेब्रुवारीची 2 मिसां. पयले मीस 6:45 मांडावळ करपी आसोय दोंगरी, दुसरे मीस 8:30 मांडावळ करपी दोतोनीचीं भुरगीं. दर बुधवाराक सांजे 6:30 आनी शुक्राराक सकाळीं 6:30 एडोरेशन आसता. आमची मिसां आयताराची 16:30 दाबोली, सोनवाराचें आनी सोवारांचेर इगोर्जेंत इंग्लीश भाशेन. दर सोनवाराक ऑल्टर सर्वस मिटींग 5 वरांचेर. पंचायत सांगूंक लायता क्लार्काची एक पोस्ट आहा पंचायतांत, कोणा जाय ताणें एप्लाय करचें. नोटीस बोर्डान घातलेलें आहा. वर्ल्ड अपोस्टलेट ऑफ फातिमा एक पिलग्रिमेज थारायल्या 26 एप्रिलाचे ते 6 मायाचे पासून फातिमा सांत्याग हिंगा वचपाचें हें नोटीस बोर्डान घातलेलें आहा. आयज सांजे 5 वरांची पॅरीस पास्टर कावन्सिलाची मिटींग. 2 तारीख फेब्रुवारीची जावन आसा परो प्रेजेंटेशन ऑफ आवर लॉर्ड. देव तेंपलान भेटयल्लो तो दीस. वातीचें पुरसां आसतलें 6:45 आनी उपरांत मीस येतलें. आयज सांजे 4 वरांचेर मोरोण जॉन पेटर पाली पारामील बापूय ब्रादानीश रेजिना मुंदी हाताचो. 5 तारखे फेब्रुवारीच्या ब्रेस्तारा दीस मीस 6 म्हयन्याचें फातिमा रावा तिच्या पासत 7 वरांचेर. समुदाय मिटींग आयतारा दीस 8 तारखेर सांत फ्रांसीस आसिस इग्रेज 1 and 2 समुदाय पेदाद पेरेराच्या घरांत 5 वरांचेर. हे बरें दिकनारान 2000 दिल्यात, देवान तांचेर आशिर्वाद घालचो. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोडोपकार. शेवटा गायन घेवया F21 पेज 95. F21. आयकोल्या उतराच्या उस्वारांत संवसारांत आमी वचूंक जाय. जिविताच्या उंड्या पोसनांत संवसारांत आमी वचूंक जाय. एका मोगान आनी भावांतल्यान सदांच बरी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविता वाटेन तूं आमकां सांगलो दुनिया. एका मोगान आनी भावांतल्यान सदांच बरी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविता वाटेन तूं आमकां